Dweep Raj has taken it as a mission. It is as good as a passion for him, because earlier he has done this similar mission from Goa to Delhi, where Delhi, Haryana side was witnessing so many rape cases, child abuse cases. So he took up this mission. He went over there, created awareness in the villages of Haryana side, including Delhi. He gave pamphlets. He ran from there. Important is what he went on his feet. Every stop he made, he gave pamphlets. Wherever he met people, he spoke about this. So important in India, especially the rural India, where lot of child abuse cases take place, and children are being abused, and nobody wants to make a issue out of it. Nobody wants to correct the people who are abusing them. Something like this happens, people gather and they don't want these matters to go to the police station. The freedom and the right of a child is being abused, and the Constitution of India has given it to us. The government is protecting, the police are protecting, the courts are protecting. There are so many amendments taken place where the child has to be protected. NGOs are there, but still in India we see lot of child abuse cases where boys are concerned and girls are concerned. So this has to stop. So it's a very tedious, very challenging mission what he has taken. It's only because of the passion what he has got within him to do it, for the love of the children, especially where rapes are taking place. And I am requesting all the governments, wherever he will enter, the state governments who support him, to also give him protection, because some people would not like him to spread this awareness. Myself Piyush Mundre. I am from Goa, Fonda, and last time I ran Goa to Delhi against child abuse and rape. So जेन्ना हांवें लास्ट टायम गोवा टू दिल्ली रन केलो तेन्ना म्हाका जेन्ना अवेरनेस केला ह्या वचून गांवांनी तेन्ना म्हाका कळ्ळें की दे आर एम्बेरेस टू टॉक देयर चिल्ड्रन अबाउट द इशू अबाउट द सेक्शुअल सो त्या खातीर हांवें चिंतलें की आतां हांव म्हजो ओन वयतलो ऑल ओवर इंडिया सगळे जे कितले गांव आसा सगळे गांवांनी वतलो आनी थंय वचून अवेरनेस करतलो अगेन्स्ट चायल्ड अब्यूज एंड रेप अबाउट गुड टच बॅड टच तुमी कशें भुरग्यां वांगडा उलोवप कशें रावप कित्याक अजून बरें खूब जाणां लोकांक खबर ना आनी जशे खुबशे गांव आसा ते अजून इलेक्ट्रिसिटी सुद्दां ना आनी ऑल्सो दे आर नॉट कनेक्टेड टू सोशल मिडिया सो तांकां खबर ना अशें कितें जाता म्हणून आनी जेन्ना तांकां सांगलें हांवें अबाउट द इशू दे आर लायक शॉक अशें बी जाता म्हणून कितें एंड मागीर हांवें जेन्ना फॉर एग्जांपल जेन्ना आमी ल्हान भुरग्यांक सांगता की कोणी चॉकलेट किंवा आयस्क्रीम दिली जाल्यार घेवं नाका म्हणून ओके आनी तरी तांकां लायक आसतना ती घेयना ओके सेम एक्चुअली तशेंच सांगपाक जाय देर इज सम प्रायवेट पार्ट्स ते तुमच्या शिवाय कोण ताका हात लावंक शकना आनी सपोज तांकां कळटलें तांकां तेन्ना अबाउट द इशू अशें कितें रॉंग आसा म्हणून तेन्ना ते वचून तुजे अप्रोच करतले किंवा आपल्या फॅमिलीक सांगतले आनी तेन्ना तुमी कामली रिएक्शन घेवंक शकता कापून विकून तांकां न्याय मेळपाचो ना कित्याक लास्ट टायम एक 9 म्हयने चलयेचेर रेप जाल्लो एंड पीपल वेर शाउटींग बॅक न्याय जाय ओके सपोज जेन्युइन रेप केलो ताका तुमी फाशी दिली जाल्यार त्या भुरग्याचेर कितें ताका न्याय मेळटलो ते 9 म्हयन्याच्या चलयेक खबर सुद्दां ना न्याय म्हणजे कितें तें ताका न्याय केन्ना कित्याक मेळटलो म्हाजो एक गोवोरमेंटा कडेन एक म्हाजो माग आशिल्ली की अजून पर्यंत जी कल्परीट भुरगीं आसा तेंचे रेप जाला तेंचे अब्यूज जाला तेंची फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी गोवोरमेंटान घेवपाक जाय सपोज ते चलयेचे रेप जाला ते व्हडले जाले आनी तेजें लग्न ठरलें जाल्यार आमीच म्हणटले अरे ल्हान आसतना तेजें रेप जालो मरे तूं केन्ना लग्न जाता आनी सपोज ते चली व्हडले जावन इंजिनियर जाले डॉक्टर जाले IAS ऑफिसर जाले जाल्यार ताका गरज ना की कोणाची आयकपाची थंय पावन ताका न्याय मेळटलो तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी सपोज गोवोरमेंटान घेतली आनी तांकां बरें करून शिकयलें बरें एक लेवलाचेर पावलें जाल्यार थंय पावन ताका न्याय मेळटलें ना की कोणाक फाशी दिवन किंवा हांव तेच्या अगेन्स्ट ना फाशीच्या पूण अवेरनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक हर एक लोकांक कळपाक जाय अबाउट द इशू तुमी कशें भुरग्यांक सांबाळप कशें उलोवप तेंचे कडेन फ्रेंडली रावप आसता कित्याक जेन्ना आमी कितें गोश्ट जालें कितें रॉंग जालें जाल्यार सगळ्यांक पयलीं आमी वचून आपल्या फ्रेंडाक सांगता ना की पेरंट्साक बिकॉज ती पेरंट्स आर नॉट देयर फ्रेंड्स जेन्ना पेरंट्स तेंचे कडेन फ्रेंड्स जातली तेन्ना ते वचून जें कितें रॉंग जालें तांकां वचून सांगतले